योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. काँग्रेसीक बूस्ट दिवपा खातीर प्रियंका गांधी पावली गोंयांत. असोळण्याच्या मोहिमेक आरंभ. स्वतंत्र सैनिकांक ओपली आर्गां. आदिवासींचे जाणा जावन घेतले प्रस्न. आदी करात नव्या इमारतीत आमचे पुनर्स्थान. मागीर करात दुकानाची पावणी. उकळीच्या व्यापाऱ्यांनी मागले पालिकेकडेन. श्रीरामाचो जयघोष करत जो पक्ष भारतभर सत्तेत आयल्या त्या भाजपान जय श्रीराम घोषणेचो दसको घेतलासो दिसता. मगोवपाक खंय दर एक प्रेस कॉन्फरन्सी आदी जय श्रीरामाचो नारो दिवचो पडटा. आपलो पक्ष हिंदूचो पक्ष म्हणून सिद्ध करपा खातीर ढवळीकाराक हो प्राणायाम करचो पडटा काय कितें? भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे विचारता. मगोपान आमदाराचे पळवापळवीचो आरोप केल्या उपरांत भाजपाक खुबळ्या. तांणी ढवळीकाराक तशीच जाप दिल्या. तानावडे म्हणटा मगोपान हाजे आदी काँग्रेसी बरोबर युती केल्ली. आतांय केल्यार समजू येताले. पूण हिंसावादी तृणमुला बरोबर युती करतना मगोपान जातीचे आनी धर्माचे राजकारण करचे न्हू असो उपदेशय ताणें भाजपान ढवळीकाराक केला. काल हांव प्रेस कॉन्फरन्स पळयतालो कारण तांकां स्वता प्रेस कॉन्फरन्स सांगच्या पयलीं जय श्रीराम ही घोशणा दिवची पडटा हें दुर्दैव आसा. कारण तांकां सांगचें पडटा आमी हिंदू विरोधी ना. हांव अशें म्हणना की राजकारणा भितर एखाद्या विशिश्ट धर्मा बरोबर आसूं जाय, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचूं जाय. सगळ्या कारण राजकारण करता आसतना सगळ्या जाती धर्माच्या सगळ्या लोकांक घेवन फुडें वचूं जाय. पूण विशिश्ट मतां मेळोवपाक लागून एका धर्माचो द्वेश करप हो राजकारणाच्या तत्वा भितर कितपत बसता हें म्हाकाय समजना. काँग्रेस बरोबर युती केल्ली जाल्यार समजू येताले. पूण हिंसक फाटभूंय आशिल्ले तृणमूल काँग्रेसी बरोबर युती केल्ल्यान मगोवपाचेर लोक चवताळ्यात. मगोवपाचे उमेदवारय थतरवितर जाल्यात. ज्या लिडराक वेंचणुके आदीं आपले उमेदवार सांबाळपाक जमना तो वेंचणुके उपरांत तांकां कसो सांबाळटलो? भाजपान मगोवपाक खोचक प्रस्न विचारला. एमजीपी आदली एमजीपी उरूना. आतां ही एमजी जी आसा ती ढवळीकर ब्रदर्स प्रायवेट लिमिटेड कंपनी जशी आसता तशा पद्दतीची एमजीपी आसा आनी त्या लागून तो वेगवेगळे स्टेटमेंट करपाक लागिल्लो आसा. तेणें हांव मुद्दम विचार कारण तेणें म्हणलें की आमी तेंच्या उमेदवारांची खंय पळवा पळवी करता. आतां ज्या लिडराक आपले उमेदवार निवडणुकी पयलींच जर सांबाळपाक कळना जाल्यार निवडणूक जातकच कशी सांबाळटलो हो पयलो प्रश्न आसा. कारण आजच्या पेपराचेर हांवें पळयलें त्याच्याच उमेदवाराचो हांगा स्टेटमेंट आसा. काल तो पेडण्या गेल्लो. तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा कारण ही अनैसर्गीक युती आसा. काँग्रेसी बरोबर युती केली जाल्यार कदाचित थोडेशे तांकां व्हडलेशें दिसचें नासलें. पण टीएमसी बरोबर युती वेस्ट बेंगॉलच्या टीएमसी बरोबर युती केल्या कारणान तेंचे उमेदवार जे आसात ते अस्वस्थ आसात आनी म्हणून तांकां थंड करपाक लागून ते भियेतात की आपली वोट जी आसा ती आपल्याक मेळटली काय कितें. कारण टीएमसी बरोबर अलायन्स केल्या कारणान कदाचित आमची मतां वयतली आनी बीजेपीक मेळटली काय कितें हो संभ्रम तांच्या भितर निर्माण जाल्लो आसा. सुदीन ढवळीकर बंधूंनी एलायन्स जी केल्ली आसा ती आमचे विटॅमिन एम तांकां सगळ्यांक जाय म्हणून केल्ली आसतली हांव मानता. पण त्यामुळे ते लोकांक संबंध लोकांची ताका पाठिंबो ना, लोकांचें समर्थन ना. काँग्रेसी बरोबर अलायन्स केली तेव्हा लोक इतले चवताळूंक नासले. पण हांच्या बरोबर युती करतकच ते चवताळलेले आसात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीची सरचिटणीस प्रियंका गांधी आयज सकाळीं राज्यांत दाखल जाली. काँग्रेसीच्या प्रचाराक बूस्ट दिवपा खातीर तिणें आरंभ केलो तो असोळणेच्यान. असोळणे हो सालसेतच्या काँग्रेसीच्या बुर्जाचो एक भाग. सद्याक ह्या बुर्जाचेर आप आनी टीएमसीन कब्जो करपा खातीर हालचाली सुरू केल्यात. गोंयच्या क्रांती झुजाचे अंदू 75वे वर्स, गोंयचे मुक्तीचे 60वे वर्स. गोंय मुक्तीचे आनी भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर झूज दिल्ल्या स्वातंत्र्य सैनिकांक तशेंच वीर मरण आयिल्ल्यांक तिणें आर्गां ओंपलीं. त्या उपरांत प्रियंकान मोरपिल्ला वचून थंयच्या आदिवासी बायलांचे सुख दुख्ख जाणा जावन घेतलें. तांणी केल्ल्या पारंपारीक नाचांतय ती वांटेकार जाली.
जो एमएलए ही यहाँ था, जो विधायक है, एमएलए यहाँ 4 बार जो पहले कांग्रेस में आया था, 20 साल हो गया, तो वो अभी बीजेपी में गए हैं, तो पहले विकास क्यों नहीं हुआ इस गांव में? अभी जो यहाँ के विधायक है तो अभी बीजेपी में गए, तो पहले तो कांग्रेस में ही थे पिछले ना। 10 सालों की तो बीजेपी की सरकार है ना। तो आप जानते हैं कि जब भाजपा की सरकार है तो विकास का करवाने का काम भाजपा का होता है। तो अगर वो चाहें तो किसी भी पार्टी का विधायक हो वो खुद कार्य कर सकता है, लेकिन जो सरकारी कार्य है वो तो सरकार ही करेगी ना, अकेले तो नहीं कर सकता वो। आप काजू की खेती करते हो, इसके लिए आपको कोई सुविधा नहीं दी गई। आपने कहा कि जो शेड्यूल ट्राइब में जो आपको शामिल करने के लिए, तो ये काम जो हो जाना चाहिए था पहले, अभी तक नहीं हुआ है। आपके यहाँ के विधायक भी शायद आप ही के यहाँ से हैं, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आपके लिए काम करेंगे ही। आपने पानी की समस्या की बात की, आपने यहाँ पे एक स्पोर्ट्स ग्राउंड की समस्या की बात की, ये सब आपके अधिकार हैं। ये जब सरकार करती है तो आपके लिए कोई एहसान नहीं करता, वो सरकार की ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि आपके लिए करे। स्कूल, शिक्षा के लिए, पानी, सड़कें, ये सब चीज़ें आपके अधिकार हैं। तो जब आप सही सरकार चुनेंगे तभी ये अधिकार आपको मिलेंगे। जब आप ऐसी सरकार चुनेंगे जिनको आपके अधिकारों की परवाह नहीं है, जो सिर्फ किसी भी हालत में सत्ता में रहना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको ही जागरूक बनना पड़ेगा। मेरी बहनें सब यहाँ हैं, समाज का सारा बोझ आप उठाती हैं। आज महंगाई है, आपको तेल नहीं मिल रही, गॅस सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है। त्या उपरांत तिने मोर्चा वळयलो तो मडगावच्या पालिका हॉलातल्या आंदोलका वटेन. आमचे मोले सांबाळुया आंदोलका तिने चर्चा केली. त्या उपरांत ती चिखले वचून कोश्ता ग्राउंडाचेर बायलां बरोबर आनी मुरगांव तालुका कामगारां कडेन वचून चर्चा करपाची आसा. मेरी बातों को सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आज आप इतनी देर से क्यों इंतज़ार कर रही हैं? क्योंकि आपको गोवा की परवाह है। ये आपका प्रदेश है, आपने अपने बच्चों की परवरिश यहाँ की है और आप उनका भविष्य यहाँ पर मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए आप आज यहाँ पर अपने घरों से आकर हमारी बातें सुनने के लिए तैयार हैं। इसीलिए कि गोवा की महिला हमेशा सक्षम रही है, उसकी शक्ति अपार रही है। यहाँ पर शशिकला जी बैठी हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। उनकी तरह गोवा की बहुत सारी महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने इस मिट्टी को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी। आज जब हम यहाँ खड़े हैं तो हमें ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जिस विचारधारा ने इस प्रदेश और इस देश को आज़ाद किया, आज उस विचारधारा की रक्षा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी सालसेतच्यान रमेश नायक रावत. कुंकळ्ळी पालिकेच्या आदले इमारतींतल्या वेपाऱ्यांचे आदी नव्या पालिका बाजार संकुलात पुनर्वसन करात आणि मागीर उरिल्ल्या खातीर पावणी करात. गरजेची फी भरपाक आमी तयार आसात, पूण पोरणे इमारतींतल्या मुळ्या वेपाऱ्यांचे स्थलांतर आणि पुनर्वसन पावणी वगर करचे, कुंकळ्ळी वेपारी संघटनेच्या वांगड्यांनी मागला. कुंकळे रस्तो रूंद करपाचें काम चल्लां. महामार्गा कुशीकच कुंकळे पालिकेचे पोरणे बाजार सकूल आसा. ही इमारत कड्डम जाल्या. व्यापाऱ्या खातीर सरकारान नवी इमारत बांदल्या, पूण पोरणे इमारतींतल्या नवे इमारतींत आजून तांकां स्थलांतरीत करूंक ना. ताच्या आदींच एक वाद तयार जाला. सगळे व्यापारी फुकटात दुकानां मागतात असो नगरा अध्यक्षान खंय आरोप केला. कुंकळ्ळी व्यापारी संघटनेन हो आरोप खोडून काडला. पळयात. जेन्ना हो इश्यू रेज केलो, आमी एक मेमोरेंडम दिलो. तेमी नोटीस पेपराचेर पब्लीश केली ही ऑप्शनां काडपाक. तेन्ना आमी तेका एक मेमोरेंडम दिलो आनी ते मेमोरेंडमाचेर आमी क्लियरली मेन्शन केलें की आमकां हे ट्रेडर्सांक, इफेक्टेड ट्रेडर्सांक पयले रिहेबिलिटेट करचें आनी मागीर उरल्या ती शॉपां ऑप्शनां काडची. शॉपां रिहेबिलिटेट करता आसतना आमी म्हणलां, केन्ना खंयच म्हणलां की आमकां फ्री शॉप जाय म्हणून. आमी फक्त सांगलां आमकां रिहेबिलिटेट करचें आनी आमकां मिनिमम फीज, जी मिनिमम फीज तुमी ठरयल्ली आसा ती मिनिमम फीज आमी पे करपाक रेडी आसात. फक्त आमकां ऑप्शन नाका, बिडींग नाका. हें आमचें स्टार्टींग ताका मेमोरेंडम दिलें तेन्ना हें आसलें. प्रेस, इन द प्रेजन्स ऑफ प्रेस
ताणें आमकां एश्युरन्स दिल्लें की आमी सद्या तरी हें बंद दवरता आनी जेन्ना गव्हर्मेंटा कडच्यान आमकां रिप्लाय येता हो इश्यू आमी DMAक धाडटा आनी DMA कडच्यान रिप्लाय येयले म्हणटकीच आमी तुमचे कडेन डिस्कशन करून मागीर आमी ऑप्शन मुखार वचपाची प्रोसेस स्टार्ट केली म्हणून ते पसून कांयच ना. पोरणे इमारतींतल्यान नवे इमारतींत स्थलांतरीत जावपी व्यापारी फुकट वचपाक सोदता असो आरोप नगराध्यक्ष लक्ष्मण नायकान केल्ल्याचेय ताणें सांगले. गरजेची फी भरपाक आमी तयार आसात, पूण फुकटात दुकानां मागल्या म्हणटात ती नगराध्यक्षाची फटिंगपणां. यतीन तळावलीकार सांगता, आयकात. ह्या लक्ष्मण नायकान चेअरपर्सनान आमच्या ट्रेडर्साचेर जे आमी पयलीं जनरल मिटींग घेतली तेन्ना आमचे फॉल्स एलिगेशन घेतली, ताणेंय प्रेस घेतली. फॉल्स एलिगेशन्स म्हणल्यार खंयची की एक पयलीं सद्या ताणें सांगलें की आतां हांवें युनियन बाबा सांगलें तशें की ताणें आमी फुकट मागतात म्हणून दुकानां. आमी फुकट मागनात, आमी स्पश्ट सांगिल्लें आसा की जी दुकानां आसा गव्हर्मेंट व्हॅल्यू जो आसा तो आमी दिवपाक तयार आसा. हे आमी एक न्ही 10 फाटी आनी आजूय परते सांगतात, कारण हो परतो लोकांक मिसगायड करता, लोकांक मिसगायड करता लक्ष्मण नायक. दुसरो ताणें सांगलें की आतां युनियन सांगलें की हे लेटर बेश्टे मोबायला वयल्यान सर्कुलेट जाता आनी हे लेटर घेवन आमी भोंवता म्हणून. हे लेटर बेश्टे सर्कुलेट कशें जालें हाचेर सगळीं नांव आसा, कोणें सायन मारल्या कितें सगळें डिटेल आसा. आनी तो म्हणटा आमची मिनिट्स बुकां ना, तुमची मिनिट्स बुकां ना कित्याक ते तुमी इन्क्वायरी करात, तुमच्या मिनिट्स बुकां कित्याक ना हाची इन्क्वायरी तुमी करप म्हळ्यार म्युन्सिपाल्टीन करप, ते आमी करप न्ही. ताचें आन्सर ताणें दिवपाक जाय खरें म्हणल्यार. काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसानय व्यापाऱ्यांची बाजू उखलून धरल्या, आयकात. ही आता एक बिल्डिंग बांदल्या, ती कोणें बांदल्या? गव्हर्मेंटान बांदल्या थ्रू गोवा स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सी. ताचो एक हेतू आसलो बांदपाक, आनी तो कितें हेतू? थिंगा कंजेशन जाता. आमच्या खोंकोली बाजारान मेन जंक्शनाचेर चड करून पळयलें जाल्यार टोटली कंजेशन, कॅओटीक ट्रॅफिक जाता. पेडेस्ट्रियन म्हणजे कोण अशें चलपी बिलपी आहा तांकां आनी सारकें चलोंक सुद्दां मेळना, रोड क्रॉस करतलो जाल्यार प्रॉब्लेम. सो तेन्ना ते एक येवजिल्लें की हें कंजेशन कशें सॉल्व करपाचें, आनी म्हणून ही आतां बिल्डिंग बांदली. बिल्डिंग बांदता आसतना ताचो हेतू आसलो ती जी शॉपां आहा ती शॉपां क्लियर करपाची आनी तांकां रिहेबिलिटेट करपाचें. चड ना ते 21 काय कितें तरी जाणां आहा तांकां विदावट ऑप्शन त्या बिल्डिंगेन सुवात मेळपाक जाय. रेंटाचो इश्यू हितून येना, दॅट वॉट एवर एप्लिकेबल रेंट इज दॅट तें ताणें भरचें पडटलें, पूण सद्याक विदावट ऑप्शन तांकां तें मेळपाक जाय, इतलोच डिमांड आहा तांचो. गोवा 365 खातीर कुंकळ्ळेच्यान संदीप तुयेकार. गोंयांत ट्रायबल म्युझियम वा ट्रायबल रिसर्च सेंटर स्थापन करतले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आश्वासन दिलां. शुक्रारा काणकोण वाठारांत आश्रम स्कुलाचे उक्तावण जालें. सुवाळ्याक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय आनी हेर मानेस्त हजर आसले. बिरसा मुंडा हो भारताच्या आदिवासी समाजाचो मुखेली आशिल्लो, ताजी व्हडवीक मुख्यमंत्र्यान सांगली. हेरांनी ताज्यो यादी जागयल्यो. पुराय देशभर म्हणजे कन्याकुमारी पासून ते काश्मीर पर्यंत या त्यांचे योगदान हे लोकांसमोर येऊचे म्हणून वेगवेगळे कडे बिरसा मुंडांचे काम आणि बिरसा मुंडांच्या जयंतीच्या निमित्तान म्हणजे वेगवेगळ्या ट्रायबल भावांनी ज्या ज्या जाग्यार सॅक्रिफायस केला त्यो सगळ्यो गजाली लोकांसमोर हाडपाचो प्रयत्न माननीय मोदीजीच्या सरकारात केले. आमचे आताचे ट्रायबल मिनिस्टर केंद्रातले अर्जुन मुंडाजी हांच्यांनी केले. खरे तेय ह्या उक्तावणाक येवपाचे आशिल्ले. फाटल्या दिसांनी आमचो कार्यक्रम स्कुलाचो इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम पयलीं जावपाचो आशिल्लो, पण काही टेक्निकल कारणांनी तो कार्यक्रम पोस्टपोन जालो. पण हांव मुद्दामून सांगता की त्याच्याच प्रयत्नात आमी गोंयांतूय बी ट्रायबल म्युझियम सुरू करपाचो आसा, जेणे करून जे ट्रायबल ज्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन गोंयच्या मुक्ती लढ्यात आसा, जे आमचे ट्रायबल भाव तेंच्यांनी गोवा मुक्ती लढ्यात तेंच्यांनी योगदान दिले आणि त्याच बरोबर गोंयची लोक संस्कृतीचे जतन ज्या ट्रायबल भावांनी ज्या आदिवासी भावांनी अजूनही जतन करून दवरला ते तशेंच दवरप आणि त्या फुडले पिढये पर्यंत पास ऑन करपा खातीर आमी सातत्यात काम करतले. About the folklore in Mizoram, and one folklore, my collection of folklore poems are going to be published in the Rajabhavan tomorrow by our Honorable Prime Minister and 2 other governors. On this occasion, I would like to compliment the donors of land for the construction of Ashram School and the government for having taken up this noble project for its successful commissioning. I am sure that this Ashram School will provide the right ambience for the growth and development of the tribal children. गोवा 365 खातीर काणकोणच्यान देविदास गांवकर.
परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. आयज गोंयांत सुकें वातावरण उरतलें. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. आयज पावस शिवरूं येता अशी सुचोवणी आदी हवामान खात्यान दिल्ली. 14 तारखे मेरेन वातावरण सुकेंच उरतलें असो अदमास खात्यान उक्तायला. चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें 23 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. फुडल्या 3-4 दिसांत चडावत आनी उण्या तापमानात कसलोच व्हडलो बदल जावपाची अपेक्षा ना. त्या उपरांत तापमानात ल्हव ल्हव उणाव तयार जावं येता. दीसभर मळब नितळ उरतलें. दनपारच्या वेळार मात कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटली. फाल्यां फांतोडेर कांय सुवातांनी दवाची कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटली. राज्या खातीर कितें विशेष सुचोवणी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय. दवरया सोशल डिस्टन्स. वापरूया मास्क आनी सांबाळया भलायकी. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.